काँग्रेसींतल्यान 10 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केल्ल्यान प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळांत बदल जातले. त्या प्रमाण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान गोंय फॉरवर्डाचे 3 मंत्री विजय सरदेसाय, जयेश साळगांवकार आनी विनोद पालयेकाराक तशेंच अपक्ष रोहन खंवटे ह्या 4 मंत्र्यांक मंत्रिपदाचो राजिनामो दिवपाक सांगला. हे 4 मंत्री मंत्रिपदाचे राजिनामे दितले काय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडचें पडटलें हें पळोवचें पडटलें. मंत्री रोहन खंवटेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडल्यार तांणी काय गोंयकारांच्या हिताचे घेतिल्ल्या निर्णयांचें कितें? गोंयांतले नोकरे गोंयकारांकच मेळचे म्हूण तांणी कांय नेम चालीक लायिल्ले. तातूंत वेवसायाची नोंदणी करतना वा ताचें नूतनीकरण करतना ताचे कडेन कामाक आशिल्ल्या कामगारांची सविस्तर म्हायती खात्याक दिवप. तशेंच गोंय प्रशासनान लोकांची सेवा करपा खातीर सरकारी नोकरी करतात तातूंतले कांय जाण स्वताचो वेवसाय करतात तांचेर कारवाय करून गरज आशिल्ल्या नवीन तरणाट्यांक नोकरी दिवप अशे कांय निर्णय चालीक लावपा खातीर वावुरतालो. ते प्रमोद सावंत सरकारांतलो नवीन मंत्री चालीक लायतलो काय ना हेंय पळोवचें पडटलें. प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळान शेनवारा नवीन मंत्र्यांक सोपूत दितले. तातूंत काँग्रेसींतल्यान आयिल्लो बाबू कवळेकार, फिलीप नेरी, जेनिफर मॉन्सेरात आनी भाजपाचो मायकल लोबोक दितले अशी चर्चा आसा. सोपूत विधी जातकच रोखडेच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक नवीन मंत्र्यांक खातीं दिवची पडटलीं. सोमारच्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरवात जावपाची आशिल्ल्यान तांकां संबंदीत खात्याचो वेव्हार समजून घेवपा खातीर वेळ मेळटलो.